फाल्या 15 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टाच्या आदल्या दिसा काय राष्ट्रपती पदकां जाहीर जातात आणि ती म्हटल्यार आयज जी पदकां जाहीर जाल्या ती म्हटल्यार 6 पदकां जाहीर जाल्लेली आसा। पहिले पदक जे आसा ते DYSP सुदेश नाईक हांकां बरी सेवा केल्ले बद्दल गुणवंतपूर्व राष्ट्रपती पुलीस पदक जाहीर जाल्लेले आसा। दुसरे म्हटल्यार फायर अँड सर्विसीस हांचे डायरेक्टर नितीन रायकर हांकां उत्कृष्ट सेवा दिल्ले बद्दल राष्ट्रपती अग्निशमन पदक जाहीर जाल्लेले आसा। आणि तशेंच आनीक जी 4 पदकां आसा ती म्हटल्यार होमगार्ड हांकांय सुद्दां तांच्यांनी सुद्दां बरी उत्कृष्ट सेवा लोकांक दिल्ल्या बद्दल तांकां सुद्दां पदकां जाहीर जाल्यात। त्यांची नांवां म्हटल्यार प्रमोद सराफ, वर्षा नागोजी, प्रल्हाद मयेकर, विजय सुल्लीकर हांकां बरी सेवा दिल्ल्या बद्दल तांकां सुद्दां राष्ट्रपती पदां ही जाहीर जाल्लेली आसा। आणि ही पदां फाल्यां म्हणजे 15 ऑगस्टा दिसा तांकां भेटयतली। स्वातंत्र्य दिनाच्या आदले दिसा ही पदकां जाहीर जातात। ती म्हटल्यार ही जी आयज आमी तुमकां अपडेट दिल्या ती जाल्यार पळयत रावात गोमंतक TV।